2 ते 9 तारखे मेरेन विधानसभा अधिवेशन. मुख्यमंत्री खंय 8 तारखेर बजेट सादर करतलो. बजेट 8 तारखेर दिसता. 8 तारखेर म्हणजे आज म्हाका आज सगळ्या विशयाचेर म्हणजे 2 तारखेच्यान सुरू जाता. 2 तारखेच्या ह्या वर्सांतली पयलीं सत्र आशिल्ले तेन्ना गव्हर्नर एड्रेस करता आणि त्यानंतर सप्लिमेंटरी जो डिमांड आसा त्या वेळी तो प्रेजेंट करतो आणि 8 तारखेर मुख्यमंत्री आपलो बजेट मांडतो आणि मध्यंतरी असं एक झालं की 6 तारखेक पंतप्रधान येता पळय त्यामुळे 6 तारखेचो जो बजेट सेशनाचो दीस आसा तो शिफ्ट करून आमी 10 तारखेर करता. मजगती प्रधानमंत्री मोदीचे गोंय भेटेचे फाटभुंयेर 6 तारखेक विधानसभा अधिवेशन ना. ह्या दिसाचे कामकाज 10 तारखेर धुकल्ला. 6 तारखेक ते सेशन घेवचें ना. 6 तारीख म्हणजे खंयचो दीस मंगळार आनी तो त्या दिसाक जो बिझनस आहा म्हणल्यार क्वेश्चन आवर, 0 आवर आनी कॉलिंग अटेन्शन ही त्या शेनवाराक घेतले. हे मेजर डिसिजन. ताजे फुडें आमी पोजिशनान तांकां सांगिल्लें आहा की आमकां जे लिमीट केले 15 अनस्टार्ट क्वेश्चनाचे ते 25 करचे पडले आनी जे 5 वर्सांचे मेरेन इन्फॉर्मेशन दितले ताजे फुडें कित्याक दिना ते 15 वर्सांचे करचे. आमकां दिसता अशें की आतां हे नवे काँग्रेसींतल्यान जे BJPन आयले फॉर एग्जाम्पल दिगंबर कामत असल्यांक साल्वार करपा खातीर हें इन्फॉर्मेशन 5 वर्सां मेरेन लिमीट केलां अशें दिसता आनी ताजे खातीर चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. हें एक जालें. दुसरें जे इलेक्शन जाता ते क्लियर आसपाक जाय. इलेक्शन अशें कशे येतात आनी क्वेश्चन 48 आवर्स पयलीं पावना. दुसरें म्हणटा ते 5 वर्सांचें इन्फॉर्मेशन 15 वर्सां मेरेन करचें आनी 15 क्वेश्चन जे अनस्टार्ड आहा ते 25 करचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.